मांडवी न्हंयत सरकार एका नव्या व्हडल्या कॅसिनोक परवानगी दिवपाचें आसा. ह्या भंयान सोमारा थळाव्यांनी महापौर रोहित मोन्सेरात हांची भेट घेवन तांकां निवेदन सादर केलें. पणजे महानगरपालिकेन कॅसिनोचे 8 ठराव घेवचो अशी मागणी थळाव्यांनी केली. कॅसिनो खातीर मांडवी न्हंयत व्हडा प्रमाणात प्रदूषण जाता, तशेंच येरादारीची कोयडी वाडटा, गुन्यांवकारी घडणुक्यो लेगीत वाडल्या. हे विशीं आमी आमदारांची आनी मुख्यमंत्र्याची भेट घेतले अशें आपाचो गोंय मुखेली वाल्मिकी नायक हांणी सांगलें. जे तांकां लागता जो पावर्स मेयरा कडेन आसा तो पावर्स ताणें वापरपाक जाय. आमी हांगा सिटिझन्स ऑफ पणजी म्हणून येयला. मेयर आमचो इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह. आमी ताका सांगला हे पणजेकारांचो जो आवाज आसा तो तुमी सरकाराक पावय, कित्याक तुमी इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह आनी तुज्या पावरान जें कितें आसा की ताका गार्बेज लागता, ट्रॅफिक मॉनिटरींग, एडवर्टायजमेंट्स, तो वास पळय येता तो हांगा कांपालाक तर तुमी रोडाचेर येयल्यार आमचे पणजे मार्केट आहा थिंगा सगळो सुवेजाचो वास येता. हे जे इश्यूज कॉर्पोरेशनाक लागता ते इश्यूज जे ताजे खाला आसा ताणें ताजी दखल घेवपाक जाय आनी एक्शन घेवपाक जाय. कॅसिनो गोंयान पणजेन आसा आनी सगळो त्रास तो पणजेकार सोंसता. पयलीं 6 कॅसिनो लायसन्सीस आशिल्ले, धाकटे कॅसिनो आशिल्ले. फाटले 12 ते 15 वर्सां पूण आमी पळयलां की एक धाकटो कॅसिनो काडटा ताच्या पेक्षा व्हडलो हाडटा, तो परत काडटा आनीक व्हडलो हाडटा. आनी आज अशी एक प्रपोजल आयला की येदो व्हडलो कॅसिनो आज पणजेन येवपाचो आसा. तो 112 मीटर लांब आनी 27 मीटर उंच. 112 मीटर लांब आनी 27 मीटर उंच म्हणजे पणजेन ज्यो बिल्डिंग्यो आसा ताज्या पेक्षा व्हडलो हो कॅसिनो वेसल आमच्या रिवर मांडवीन आसतलो. सो खंय तरी सरकार पणजेकारांक आनी गोंयकारांक फटयता ह्या इशूचेर. आनी तो कसो म्हळ्यार आमकां पयलीं सांगलें की फक्त 6च लायसन्स आसा, आमी नवे लायसन्स दिवंक ना, नवे कॅसिनो येना म्हणटा. पूण दीस इज लायक सेयींग की बाबा एक मारुती 800 लायसन्स दिता, ती मारुती 800 काडटा, मागीर एक SUV हाडटा, SUV काडटा, मागीर आनीक व्हडली गाडी हाडटा आनी आतां बस हाडून हांगा दवरपाची एक तांची त्याच लायसन्साचेर मारुती 800च्या लायसन्साचेर एक बस चलोवपाची तांचो एक हो प्रयोग चल्ला. वैयक्तीक रितीन आपल्याकूय कॅसिनो आवडना, पूण ताचे पासून आर्थीक मजत जाता. कॅसिनोच्या परवानगीचो विशय महापालिकेच्या अधिकार क्षेत्रांत येना. आमचो अधिकार फकत वेपार परवानो दिवपा पासत मर्यादीत आसा. 12 फेब्रुवारीक महापालिकेची बसका जातली. हे बसकेक कॅसिनो विशीं थाराव मांडटले अशें महापौर रोहित मोन्सेरात हांणी सांगलें. So the people have come to express their concerns regarding the casino. So they have asked us to basically in the upcoming council meeting present their requests and their demands to the council and to basically pass a resolution stating that Panjim would not like the casino in their. So we have agreed to, since they represent a portion of the city, we've agreed to put their appeal in front of the council meeting on the 12th regarding that. I don't gamble also, I don't like the habit personally, okay? But now they are in the city also, I know they contribute a lot to the economy of the city also. That is the one reason people are tolerating it. There are issues that the casinos have that we have also. Parking is an issue, there are a lot of social issues also, but that should be corrected by the government also. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV.